सरकारान अमृत सरोवर म्हणून स्कीम काडिल्ली आसा हय आणि त्या स्किमी खाली आमकां जवळ आमी 106 ना 150 150 मात तळी आमी आयडेंटिफाय केल्या म्हणजे वॉटर बॉडीज नॉर्थाक 75 आणि सावथाक 75 तातूंत भितर हे मैमळे तळे आसा आणि हे सगळे तळ्यांचे म्हणजे सगळे लेक्स जे आसात तांचे सगळ्यांचे ब्युटिफिकेशन करप सुदारणा डेव्हलप करप हे मुखाल्ले 1 वर्स 2 वर्सां भितर काम चालू आसतलें सो मैमळे तळे जे आसा पळय हाचे बाब दाजी सरकार आमचा आमदार आसा पळय ताणें म्हटलें की अशें दिसा विजीट कर अशें म्हणून बरें जालें आज सप्ताहाचो दीस आसा सप्ताह हांव पयलींच खेपे पाविल्लो आसा आनी मागता दामोबा लागीं की आमकां हे तळे निवळ करून दिवन स्वच्छ करून दिवन आनी सुंदर करून दिवपा आमकां ताकद मेळची आनी मुखाल्ले 1 15 दिसां भितर आमी डिविडींग पयलीं करतात ताजे नंतर मागीर डिसिल्डिंग करतात आनी ताजे नंतर मागीर बाकीचे एम्युनिटीज ज्यो कितें जाय म्हणजे ताका उदक वचपाक क्लोज वचपा खातीर किंवा फ्रेश वॉटर जे आसा पळय न्ही त्या उदकाची क्वॉलिटी वाडोवपा संबंदीत जें कितें करपा जाय त्या मुखाल्ले 6 म्हयने भितर वर्स भितर आमी करूं जो येई आसा ताका सांगिल्लें आसा की डिटेल सगळो मॅप तयार कर खंयच्या वाटेच्यान तुगेलें डर्टी वॉटर जें आसा पळय तें येता आनी आवटफ्लो जो आसा पळय ताजें मॅपींग कर म्हणटा टोटल मॅपींग कर म्हणटा मॅपींग तशें केलें आमकां पणजे एक मिटींग घेवन दाजी सरकारा बरोबर मिटींग घेवन आमकां ताजे उपाय कितें करपाक जाता जें डर्टी वॉटर जें आसा सिवरेज वॉटर उदक जें येता पळय न्ही तें बंद करपाक जाय इनफॅक्ट आय वूड से सिवरेज वॉटर अशे प्रकारचे जनरल बॉडी आमचे वॉटर बॉडीज घालप व्हाळा भितर सोडप वगैरे वगैरे इज अ क्रिमिनल ऑफेन्स कळ्ळें ना आतां कितें जाता आमी ताजे कडक पावलां घेवनात म्हणून लोक ते सुशेगाद चलयत आसात तें जावपाक जायना अशें म्हाका तरी दिसता जर तुमी घेतले अशी कडक पावलां घेतले अशें आसलेलें एक्शन घेतलें डिविडींग पयलीं जावपाक जाय मागीर डिसिल्टिंग जावपाक जाय तुजो भितर चिखल भरिल्लो आसा पळय तो काडपाक जाय तिसरी गजाल जी आसा ती उदक जें आसा पळय न्ही ताची उदकाची क्वॉलिटी वाडोवपाक जाय नाव देर इज एडवान्स टॅक्नॉलॉजी विथ द हेल्प ऑफ मशीन्स एंड ऑल दॅट वी कॅन इम्प्रूव द क्वॉलिटी ऑफ द वॉटर त्या बरोबरच म्हाका आमकां डर्टी वॉटर जें आसा सिवरेज उदक जें आसा पळय जें हे तळ्या भितर येता तें बंद करपाक जाय लक्षांत घेयात प्लॅन हो केन्नाच फिक्स आसना प्लॅन इज ऑलवेज सब्जेक्ट फॉर इम्प्रुवमेंट कळ्ळें ना आमच्या हांगसर चीफ इंजिनियर आसा बदामी आसात तेय सांगतलो तुमकां की एनी प्लॅन इज नॉट दॅट सब्जेक्टीव सारको रिजीड आसना प्लॅन हॅज टू बी ऑलवेज विथ अ फ्लेक्सिबिलिटी त्यामुळे जे आमच्या बाबा राजेंद्र नार्लेकर हांणी कितें प्लॅनिंग केल्लें किंवा आतां जें कितें प्लॅनिंग आसा बाबा आमचो लोकल एमएलए आसा कावन्सिलर आसा तांचेर डिस्कस करून जें कितें दुधे करपाक जाय इवन आर्किटेक्टां मागीर मदत घेतली कळ्ळें की ना गरज पडली जर जाय जाल्यार आर्किटेक्ट जे आसा पळय प्रॉमिनंट आर्किटेक्ट हांगसर आसा तांची मदत घेतले आनी बरे पद्दतीन हो प्रोजेक्ट करतले WRD मिनिस्टर आमचे ऑनरेबल सुभाष शिरोडकर हांचे देव बरें करूं म्हणटा म्हणजे फर्स्टली आमकां खबर आसा की आमचो सरकार येवन रोखडे अवघे 1-2 म्हयने जाले आनी रोखडो पावस आयलो पूण तेन्ना पसून WRDचें जें काम आशिल्लें म्हणजे इतले फास्ट पद्दतीन तांणी घेतलें एस्टिमेट करप आनी ते लोकांक कामाक लावप आनी बरें काम केलें हांव सर तुमकां खरेंच मनांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक इतले शॉर्ट पिरियडान एस्टिमेट करप पास करप आनी एक्झिक्यूट करप वॉज अ व्हेरी बीग टास्क म्हणून मिनिस्टरान हांगाच न्ही जाल्यार सगळ्या कडेन गोंयभर आज खंय तरी बरें काम केलें म्हणून आज ते सगळे उलयतात सेकेंडली आयचो जो प्रोजेक्ट आसा सो हांवें सराक सांगलें की मायमोळ्यांचो लेक जो आसा हो एक बरो लेक आसा आनी खंय तरी वॉटर बॉडी आसा ती सपोज आमी रिस्टोर केली जाल्यार खंय तरी वास्कोकारा खातीर खंय तरी एक बसपा सारको नाल्यार सांजचो खंय तरी एक विश्रांती घेवपा सारको एक आनी बरो म्हणजे एक निवळी जातलें अशें एक हें आसा सो सरान इमिडिएटली एग्री केलें ताजेर तांचो प्लॅनिंगूय सुरवात जाला हो जागो कोमनी रेटीचो आसा सो आमी तांकांय एप्रोच जातले जे हांगा शेतां रोयताले तांचे कडल्यान मेळटले म्हणजे सगळे स्टेक होल्डर्सांक बरोबर घेवन कित्याक म्हाका दिसता की आज कोमनीदार आसूं नाल्यार बाकीचे कोणी आसूं आज ही अवस्था घाण अवस्थेन आसा सपोज तेजें बरें जाता वास्को खातीर बरें जाता जाल्यार म्हाका खंयचीच बॉडी ऑब्जेक्शन हाडटली अशें दिसना हांव तांचे कडेन उलयलां तेय सगळे पॉझिटीव आसा सो एकदां सरा बरोबर तांची मिटींग घेवन तांकां सगळ्यो ज्यो एमओसी जाय त्यो घेवन हो स्पॉट आमी ब्युटिफाय करतले ट्युरिजम डिपार्टमेंटूय एका सायडीन ब्युटिफाय करतले आनी सर डिविडींग नाल्यार तांचो डिसिल्टिंग प्रोजेक्टाय घेतले आतां